बाप्पा आमचो तूं मोकोताय आमचे मोदेची सूख दाताय मोगोल करून दिन वास्ताकून आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावांत विश्वास मोगूत जाता 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो Fathers are most ordinary men turned by love into heroes. बागयोन जुज्याच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार ताचे जिवीत असलेच म्हूण आमकां दिसून येता. सादेपणान गुप्ती आनी खालतीकायेन सोडवणेच्या वावरान सोर नासलोली भुमिका तो जेलो. आयज आमकां सगल्यांक आनी केरीत भाशेन दर एका बापायक तो जावन आसा एक देखीवंत नमुनो. ताचेच भाशेन सादेपणान आपल्याक देवान दिल्ली जबाबदारी आपल्या भुरग्या बायले आनी कुटुंबा सोवे पाळूंक आनी मोगाच्या बांदपासान आपलो कुटुंब घोट ओकोंड करूंक ते पावूंक. हे मिसा बेटेन वांटो घेतना बापाचे बोल सगल्या बापायंक मागुया. तशेंच आमी आमच्या बापायंक फावो ते म्हत्व दिवन तांचे कोस्ट त्याग आमी ओळखून घेवन आनी तांच्या देण्या पासत सोर्गींच्या बापाक दिनवासून आमच्या बापाक उबारुया. प्राचीत काळान आमी आसाव तरी आसतना व्हडा दोबाज्यान यायची परब बागयोन जुजे आंकवार मारयेचो पोती आमी समोर उमतां. तर आयज ही परब समोर उमता आसतना सगल्या बापायां खातीर मागुया. वडील बापूय जावन आसा कुटुंबाचो वडील आनी बागयोन जुजेकूय पवित्र सोबेचो आनी कुटुंबाचो वडील नेमलो. आनी हालींच पाप साहेबान पात्रीस कोर्दो फादर्स हार्ट बापायचें काळीज ताचे सवे अणभवूंक आमकां आपयता आनी ताचे शेगूण आमी आपणावूंक आमकां आपयता. तर हेंच करूंक ह्या मिसाचे बेटेंतल्यान आमकां कृपा मागुया. ह्याची परब समोर उमता ग्रेसी आनी आल्बर्ट फेर्नांदीस तांच्या इतिहासां खातीर मागुया. आनी आमची जण एकल्याची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जायते फावट आमच्या वडिलांक आमी मान दिवंक ना. बापाय सवे हुस्को मोग दाखोवंक ना. घडये बापूय जाणटे पिरायेर एकसुरपणांत सांडलेलो आसा. ताची निगा घेवंक ना. असल्या चुकीच्या आनी पातकांचे बोगसणे मागुया. हांव पातके सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच आंकवार मरे सगल्या देवतांक आनी भोगतांक
आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सर्वोद्विदा देवा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक ओचो स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी संसारी. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या सोडवणारा जेजूची आनी ताच्या माय मारयेची मोगान आनी विस्वाशीपणान जतनाय करूंक तुवें बागीवन झुजेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुताट कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलाय. ताच्या आदारान सोडवणाराचें जिवीत आमचे सवें वाडत वचूं आनी सोमेस मनशान ताची सोडवण पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्पोर नाताना कडेन असो उलयलो, वच आनी म्हज्या सेवकाक दाविदाक अशें सांग. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुजे दीस बरोवन तुज्या पुर्वजां सांगाती तूं विसो घेवंक वेतोच हांव तुजे फाटल्यान तुजे संस्थेंतल्या तुज्याच रोगताच्या एकल्याक उत्पन्न कोत्तलो आनी तुजी राजवटकी तीर सांबाळटलो. तोच म्हज्या नांवांक एक घर बांदतलो आनी ताचें शिवासन हांव सासणांक राखतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो जातलो म्हजो पूत. तुजें घराणें आनी तुजी राजवटकी म्हजे मुखार सदांच सुरक्षीत उरतली आनी तुजें शिवासन सासणांक तोखता तसलें कोत्तलो. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताची संसद तोखतली नितेकाली. म्हणया, ताची संसद तोखतली नितेकाली. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब, ताची संसद तोखतली नितेकाली. अशें तुवेंच सांगलाय. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला
दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपूत दिला. तुजी संसद सदांकाल तोगयतलो. हांवें स्थापलोलें तुजें विस्वाशीपण सदां सर्वदां सांबाळतलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नितयकाली. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोठ तोखतलो. जबाब, ताची संसद तोखतली नितयकाली. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटीवेलें वाचप. भावां भयणांनो, संवसार ताचें दायज जातोलें म्हूण आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक केल्ली भासावणी समोर्तीक लागून न्हय, पूण भावाता उद्देशी येतोल्या प्रमाणीकपणाक लागून. म्हणटोच भासावणी फुक्या दिल्ल्या देणें जावचे खातीर आनी सगळे संस्थीक म्हणजे सोबूर सांबाळटात तांकांच न्हय, पूण आब्रामा पोरी भावात दोत्तात तांकांय ती खोरीच मेळचे खातीर ती भावाताचेर थारायल्या, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. त्या उतरा प्रमाणें ज्या देवाचेर ताणें भावात दवरलो आनी जो देव मेलोल्यांक जिवीत दिता आनी नात त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता, त्या देवा मुखार आब्राम आमचो बापूय. तुजी संसद इतली व्हड जातली अशें ताका दिल्ल्या उतरा प्रमाणें परवाशांक जागो नासलो तेन्ना पुर्यान परवासो दवरून ताणें अशें सोत मारलें की खूब लोकांचो तो बापूय जावंक पावलो. देखूनच हें ताचें प्रमाणीकपण अशें लेखोन आयलें. देवाचें उतर हें उद्गार. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. सोरेस्पराक तुज्या घरान रावतात ती सगळीं बागी. दीस रात ती तुजी वाखाणणी कोत्तली. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. Soy sorbes porak, soy sorbes porak, soy, 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 soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जाकोबाक जल्मलो जुजे मारयेचो पोती एका क्रिस्त म्हणटा तो जेजू जल्मलो. जेजू क्रिस्ताची जल्माची खबर अशी, ताच्या आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी आपली पोतीन कशी तिका सांगता घेतली.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाखाणणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा म्हणिनो बागयोन जुजेची परब समोरोमीत आमी आयल्या. पूण 1870 वर्सा पाप साहेब पियो नोव्यान ताका पवित्र सोबेचो वडील नेमलो. पेट्रन ऑफ द युनिवर्सल चर्च, पात्र्याक कसो सगळ्या इगोर्जांचो हो टायटल ताका दिलो. आनी हो टायटल दिल्यार आतां 150 वर्सां भरतात. आनी ह्या नव्या पाप साहेबान पात्रीस कोर्दो म्हूण एक दाखलो भायर काडला. फादर्स हार्ट, बापायच्या काळजाचो मोग तातूंतल्यान आमकां उक्तो केला. बापाचें काळीज कितलें मोगाड तें आमकां दाखयलां. आनी ह्याच बापायच्या काळजाच्या मोगाचो ताव घेवंक आनी ताच्या शेगुणांनी वाडोवंक आमकां आपयल्यान. तर आयज आमी व्हडा दोबाज्यान ताची परब समोर आसतना आमी पळयता बागयोन जुजेन कसलो वडील कसो कुटुंबाचो ताणें काम केलें. वडिलाचो कुटुंबाचो वडील कसो, पवित्र फामिलीचो वडील कसो मान ताका आमी दिवन खुशाल जाता. त्याच बरोबर आयच्या दिसा जायतीं जाणां फादर्स डे सेलेब्रेट करता. सायबिणीच्या वाडदिसा सुमेर आमी मदर्स डे सेलेब्रेट करता. ते भाशेन आयज आमी फादर्स डे आमी सेलेब्रेट करता. तर आमच्या बापायचो आमी उगडास करुया. जे घोडये आमकां जिवितान आमच्या तितले घोडये आसोनात, वावरांत बुडलेले आसतात, हांगातूय परदेसान आसतात, काम वावर कोश्ट करून कुटुंबाचो सांबाळ करूंक वावुरतात, कुटुंबाची निगा घेतात, तांचेर तितलो लोक्ष आमचो आसना. सगलो लोक्स चडसो भुरग्यांचो आवयांचेर आसता. कित्याक भुरगीं आवय सांगाता आसता, आवय सांगाता वाडटा, पूण बापूयचो वावर दिश्टी पडना, लिपलोलो. तशेंच तो वावर लिपलोलो देखून पाप साहेब हो आतांचो पात्रीस कोर्दो ह्या दाखल्यान ताच्या काळजाचो ताव घेवंक आमकां आपयता. आनी ताच्या काळजाचो ताव घेवंक आमकां आपयता आसतना कितें भाशेन जेन्ना ह्या पॅन्डेमीक सिट्युएशनान असलो ताव घेवंक ताणें आमकां आपयलो. दोतोर, नर्शी जावं हेल्थ कॅर वर्कर्स सगळीं वावुरलीं सेवा दिवंक. बापायच्या मोगान थांबोन आसतना कोश्ट हळू करूंक वावुरलीं, तांचो उगडास केला. आनी तांच्या समयार हो दाखलो भायर काडून बागयोन जुजेचो उगडास केला. आनी ह्या बागयोन जुजेचो उगडास करून कितें आमकां दाखयलां, ताचो बापायचो मोग आमचे सोवें कसलो तो आमकां उगडापो केला. सगल्यांक आमकां बापायचें काळीज आसूंक गरजेचें. एका बापायच्या काळजाचो मोग आनी बापायचें काळीज कितलें व्हड तें आमकां जायते कडेन अणभवूंक मेवता. हें बापायचें काळीज जशें आयज आमी पळयता, मारयेक लग्नाचें उतर जाल्लें गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो, धर्मवंत मनीस तो आसलो, पूण देवाची येवजण देवदुता वरवीं देव ताका मानून घेवंक आपयता. मारयेक तुजी पोतीन कशी घेवंक भिवू नाका, पवित्र आत्म्या वरवीं ती गोरबी समोल्या, तर तिका मानून घे, तुजी पोतीन कशी मानून घे. आनी तो ह्या देवाचे येवजणेक कालती जाता आनी मानून घेता. त्याच बरोबर आमी पळयता फादर्स हार्ट म्हणल्यार 7 गूण बागयोन जुजेचे आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्या. तो जावन आसा बापूय जेजूचो, मोगाड बापूय, सगल्या मोगान ताचे सोबें वागलो. एक घडणी आमकां पवित्र पुस्तकार मेवता. 12 वर्सांचो आसतना पोरबेक गेल्लेले कोणें तो सांडलो तेन्ना आवय आनी बापूय ताचे सोदीक वेता. चलोन 3 दिसांची वाट चलून ताचे सोदीक वेता. आनी हे भाशेन ताचो हुस्को आनी मोग आपल्या भुरग्यां सोबें आमकां स्पश्ट जाता.
त्याच बरोबर आमी म्हणटा ए टेंडर अँड लवींग फादर, तोन्नी आनी मोग ताचो, मोगाचो मोग बापूयच मोगान आपल्या भुरग्या सवे वागता. आयज काल आमी जायते फावट बापायचो मोग गोडे ओळखूंक ना, अणभवूंक ना तितलो, आवयचो अणभवला तितलो. पूण बापूय जेन्ना तो घरा येता आनी घरा आसता, कुटुंबान आसता, तोय आपल्या भुरग्याची निगा घेता, आपल्या भुरग्याक आपले वेंगेन खेळयता, आपल्या भुरग्याक सवे हुस्को दाखयता. एक घडणी आयच्या जिविताच्या पुस्तकार आसा, डायना म्हटलेलें एक चेडूं एसएसीक आसलें आनी ते एसएसी परिक्षा येता म्हणून तितलें भियेतालें. ताचो बापूय परदेसांतलो घरा आयलो आनी आपल्या भुरग्याक सांगात दिवन आनी आपल्या भुरग्याक परिक्षा बरे भाशेन करूंक आदार दिलो आनी हें भुरगें डिस्टिंक्शनान एसएसीक पास जालें. कित्याक बापायचो सांगात, बापायचो आदार, बापायचो मोग ताका हे भाशेन आपलें शिकोप करूंक धीर आनी बोड दिलें. तशेंच आमी पळयता ओबिडियंट फादर. ओबिडियंट म्हणल्यार कालती आपल्या घोरकान्नीक आनी आपल्या भुरग्यांक कालतो जालो. ही कालतीकायेची सवय आमी पळयता आनी अणभवता आनी हे भाशेन कालतीकायेन तो जियेलो, ल्हानविकायेन तो जियेलो. व्हडपण नासलें, गर्व नासलें, मिजास नासली, पूण बरे भाशेन आपल्या कुटुंबा सांगाता जियेलो. एक्सेप्टींग फादर, जो बापूय आपल्या भुरग्यांक मानून घेता, ओळखून घेता. जशें बेचेक पुताक बापूय मानून घेता, ते भाशेन तो आपल्या भुरग्यांक कितलेंय वायट जावं साणिना, तांकां मानून घेता. जेन्ना ती आपली चूक ओळखून घेता तेन्ना तो मानून घेवंक तांकां तयार आसा. क्रिएटीव अँड करेजियस फादर, ताका जायती इकमोत आसा. तोव्याचो पूत कसो तोव्याचें काम इकमोतीन करतालो, कसलेच भिरांतीन जिवंक ना, पूण काळजीदारपणान जियेलो. तरेच आमच्याय बापाय सवे आमी पळयता ही क्रिएटिविटी आनी हे ताची एके भाशेन जिवितान तो तांकां सांगाता आसा जाल्यार कुटुंबाक भिरांत ना, धीर आनी घोटाय मेळटा. तांकां धीर आनी घोटायेन कुटुंब जियेता, बापूय आसा घरान. ए वर्कींग फादर आमी पळयता कोण भाशेन बापूय कश्टवता, वावर कोत्ता, काम कोत्ता, घाम वारयता. आयजूय जिविताच्या प्रकाशाचेर एक घडणी मेवता, जो बापूय रिटायर्ड जाल्लो, भुरग्यांनी सांडलोलो, एक सुरो जाल्लो आनी तो कितें करतलो, आपल्या उदार पोसण करपाक सिलिंडर विकूंक वेतालो घराघरांनी. काम करूंकूच पडटा, कश्ट करूंकूच पडटा आनी हे भाशेन तो सिलिंडर घराघरांनी सिलिंडर विकूंक वेता तेन्ना ताचोच पूत ताका मेळटा आनी ताचे सवे पळयता. कितले ताका त्रास कश्ट पडटात, कितले ताचे हालाबाल जातात ते पळयता आनी त्या आपल्या बापायक वेंग मारता आनी परत आपल्या घरा वता. आनी हे भाशेन ताका बापूय कसो लेखता, ओळखून घेता. तरे भाशेन बापूय सगळे जबाबदारेन वावुरतात, काम करतात, कश्ट करतात आनी आपल्या कुटुंबाचें उदार पोसण करतात. ए फादर इन द शेडोज ऑफ एज इंटरसेसर मिडिएटर, बापूय जो गोज्जेच्या वेळार पावता, आकांताक पावता, गोज्जेक पावता. आस्क, एक्ट एन एडवोकेट एवरी वीश, कितें आमकां जाय, कितें आमचें सवें करूंक जाय तितलेंय तो करता. तर आयज आमच्या बापायचो उगडास करुया, आमच्या बापायच्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया आनी बागेवन जुजेचे शेगूण आमच्या जिवितान आपणावून आमच्याय कुटुंबांनी असलेंच वातावरण आसूंक आनी असलेच तरेन मोगान जियोंक, बापायच्या काळजा सवे आमचो हुस्को मोग दाखोवंक आनी बापायचें काळीज आमचे सवे उदार मोगाळ दयाळ तें ओळखून घेवन देवाक आर्गां दिवया.
मागीर सुजे आकांताच्या वेळार तो आमकां पावता, मोरनाच्या वेळार तो आमकां पावता. हेच भाशेन आकांताच्या आनी मोरनाच्या वेळार आमी ताका उलो मारता तेन्ना तो आमकां पावतलो. असल्याच भावार्थान विस्वासान जियोंक आनी बापायचो मोग आमी अनुभवूंक आनी बापाय सवे आमचो मोग दाखोवंक आमकां बापायच्या काळजाची कोर म्हूण मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बाबा तेकाच देवा सवे आमी जिवो करुया. सतमानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजदारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामोलो आंकवार बरयताय जल्मलो पोंचता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचो एकठार पातकांचें भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. थोड्योश्यो आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. पवित्र सभेचो वडील पाप साहेब, सगळ्या दिवसेजींचे वडील बिस्म साहेब आनी यादनीक जे एक एक फिरगोचेन वावुरतात तांणी बापायचो मोग आनी अनुभव आपले पोरसेक दिवंक बाबुल्ल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. तशेंच मागुया सगळ्या पवित्र कुटुंबाच्या आमच्या फामिलींच्या वडिलां खातीर बापाय खातीर तांकां बायलांनी मोगान लेखूंक भुरग्यांनी मानान लेखूंक आनी आपल्या बापाय सवे हुस्को मोग दाखोवंक ताचोय मोग अनुभवूंक तांकां कुटुंबान मोगान जिवंक आयती कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. सरकारी वडिलां खातीर मागुया. ते वडील कशे जबाबदारी आसा ही जबाबदारी बरे भाशेन पोरजेचे बरेपणा खातीर आनी उदरगती खातीर वावरूंक नी आपली बोल्सां भरूंक पूण पोरजेचें बरेपण सोदूंक तांकां आयते कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. जण एकल्या खातीर मागुया. जण एकलो आमी कुटुंबाच्या वडिलाक फावो तो मान दिवतेली कुटुंबाच्या उतराकाल चलतेली कुटुंबान एकामेकाच्या हुस्क्यान मोगान जियेतेली कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. मोरनाच्या आनी आकांताच्या वेळार जुजेक बागेवन जुजेक आमी सोदूंक ताचो आलाशिरो आमी सोदूंक ताचें देवस्व आमी करूंक ताचे लागीं मागता तें तो आमकां दिता म्हूण बागेवन तेरेजा भाशेन विस्वास धरून मागूंक आमकां आयती कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. बो मोगाळ बापा ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे आनी बागेवन तुजेचे विणवणेन सगळ्या आमच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल तुजी आत्मीक देणी वोत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं Amen. C28. Patel Natani Kalsine Yavela Undia Soria Borobor Artara सर्वेस्परा शेषेच्या रोषकारा मुक्ता दिन वाचता शवदारपणांती आमकां दिलाय तो म्हणून आमी तुका भेटयता प्रेतुमेन दिला मनशाच्या मरण केला तो आमकां जिविताचो मुडो जाता. Soglo Sonsan Galuya Yamcha Dukache Tebe Doruya Yamcha Kalsache Yaude Odia Soria Boria
सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या रोषणारा आमी तुका दिन वाचतांच्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां सर्वेस्परा देवान निर्पणान पातकांची दूख करून तुका आमी बलिदान भेटयता तुका मानता तसलें कित्याक ते आमचे गोश्टां आनी वावर ए बेटेन भाग घेता सगलो संवसार. म्हज्या भावा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा बागयो तांकवार मारीक जल्मल्लो त्या तुज्या पुताची बागयो जुजेन विस्वाशीपणी सेवा केली मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मोळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भोगतेची आनी विस्वाशी सेवेची खुणा जावं म्हूण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातायन बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वैभवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळे आनी सोर ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयोन सुजेच्या पोरबे दिसा बागयोन सुजेक मान दिवन आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखाणटा तुजी किर्ती परगडटा ह्या नितीमोन मनशाक तुवें आंकवार देवा मायेचो पोती केलोय आनी ह्या विस्वाशी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक बापाय पोरी सांबाळच्या तुवें ताका विंचलोय जेजू देशी देवदूत आनी सर्गेचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नवीन येता ताका सोय ओच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपल्या इस्कुशेन कोश मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचे बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. वावणताचो गोट परगोटुया Gesù melo, Gesù জীবন জালা, Gesù নব্যানে তলো, Gesù melo,
제수 지본사라 제수 नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्ती पुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा मणाची काकूत कर मेल्ल्या बापायंचो उगडास करुया तांचे खातीर देवाक दिन वाचुया सासणाचें सूख मागुया तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अशा क्वारमारी देवाचे माई सांगाती तिचे पोती बागयोन सुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा कामूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान बापायच्या मोगाच्या काळजा सारकी आमकांय कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सौर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या थोर दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी असो जेजू जाणें बापायचो मोग अणभवलो मागीर सुजे सवे आनी बापायच्या मोगान तो काल्तिकायेन ल्हानविकायेन कालतो जावन जियेलो ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सगळ्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली Q6
बापा मोच्या प्रीतीच्या केदो तुझो मायमो पापयांक सोडून पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी बापा मोच्या प्रीतीच्या केदी तुझी कोण वालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुता कोर सारखी लायलोय बापा मोच्या प्रीतीच्या केदो तुझो मायमो पापयांक सोडूंक पातकांतली पुताक धाडलोय संवसारी बापा मोच्या प्रीतीच्या केदी तुझी कोण वालाय सुटका दिवच्या गुलामा पुता कोर सारखी लायलोय बापा मोच्या प्रीतीच्या केदी तुझी कोरोनाय आमकां घेवच्याक तुज काळजान विले कालीस पुताचे बापा मोच्या प्रीतीच्या केदी तुझी पोरामोस जेवण वाटाय सोर्गीचे मासानी रोगोचे सुचे प्रार्थुया सोर्वेस्पोरा कोणवाड्या बापा बागयोन जुजेच्या पोरबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयल्याय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून गोट केल्याय ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी बागयोन जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विस्वाशीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं आमेन सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सोर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियो तुमकां धाडटा देवाचे बडकार यू 22 Sazuze rakniam povit familiciam Sazuze rakniam povit familiciam Cortus lam tu Adardi curpito Cortus samba lam tu Adardi curpito Sazuze ishtam Jesu chakala sacha Sazuze ishtam Jesu chakala sacha Tu amto vor patron Mamto ramchi pason Tu